जेजून ताची कुर्सावाट गेत्समनी मळ्यांत मागण्याद्वारे प्रारंभ केल्ली. आपल्या जिणेचे मिसांव आरंभ करचे पयले सालीस दीस आनी राती मागणे आनी उपास करून ताणें करसिले. आपल्या सगळ्या जिवितांत ताणें आपल्या बापा लागीं मागले. देवाचो पूत जाल्यार कसलोच हंकार वटपण ताचे लागीं नातले. बागार एक भुरग्या परी आपल्या बापा लागीं तो मागतालो. मागण्याचो महत्व तो जाणा आसलो. त्या देखून ताणेंच सांगला, म्हजे नांवी तुमी कितेंय खऱ्या काळजान बापा लागीं मागशात तर तो तुमकां दितलो. आज हांव मागण्याक कितलो महत्व दिता. केवळ म्हाका जाय आसले मात्र हांव देवा लागीं मागता गी, या जिवितांत बापाच्या कुशेक हांव कळतीमान घालता. गेत्समनी मळ्यांत जेजून मागतना म्हणले, बापा तुजी कुशी वय जाल्यार ही काळस म्हजे तावन पयस कर. बगार म्हजी कुशी न्हय तुजी कुशी जावं. पळया कळतेपण आमच्या सुम्याचे. आपणे सोसूंक आसचे सर्व कश्ट सोसूंक मागणे ताका आधार जाले. मागण्याचे प्रेरण ताणें जोडले. देवातय आपले हात उबान धिंब्यांनी पडून ताणें मागले. कुर्सावाटे वेळार हेंच ताका उपकारले. सोम्या आज म्हज्या जिवितांत मागणे उणें जाला. हांव केवळ हांवें आशिल्ले दी म्हूण मात्र मागता. म्हाका दिल्ल्या जिविताक, म्हज्या कुटुंबाक, ह्या सोबीत प्रकृतीक, ह्या इतर सर्व वस्तूं खातीर तुका दिनवास पाठोवचे मागणे हांव विसरला. फकत आशा 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 हेंच म्हज्या मतींत भरला. ह्या कुर्सावाटे वेळार म्हज्या जिवितांत मागणे करूंक आदार दी. शिसांनी विसरलेल्या वेळी तांकां मागोंक तुवें शिकयले. हांवें खऱ्या भावार्थान थिरासणेन मागोंक आनी मागले मेळटा म्हणलो भरवसो दवरून मागोंक म्हाका शिकय. मागण्याचो व्यक्ती जावन जिवंक आनी ह्या कुर्सावाटेंत भावार्थान भाग घेवंक म्हाका आदार दी. पयलेच ते सावन जेजूक मरणाचे फर्माण दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बगेवन कुर्सा वरवीं तुवें सडयलाय सगळो संवसार. जेजू पिलाताच्या आंगणांत उबो आसा. निरपराधी तोच तरी सबार जण ताचेर फिर्याद मांडटात. पिलाताक आपले स्थान गरजेचे आसले. लोकांक खुशी करचे खातीर सुवार्थान भरून आपल्या स्थान माना खातीर जेजूचेर मरणाचे फर्माण दिता आनी आपूण हाका जबाबदार न्हय म्हूण दाखोवंक हात धुता. आपणाक ताळयो घेवन स्वागत केल्ल्या लोकांनी हे परी कुर्साय ताका म्हूण भोप मारतना कितें भोगले ना जेजूक. मागण्याच्या स्पिरितान भरलेलो जेजू आपले मिसांव संपोवंक सर्व आनीत मौनपणी सोंसता. आज म्हज्या जिवितांत नदर घाली तर कितल्या जाणांचेर वायट फिर्याद मांडून हांवें हात धुल्यात. हेरा विशीं अदे कुर्दे जाणां जावन ताका चार कुडसून कितल्या जाणांची खेलखुळा केल्यांत. म्हजें स्थान म्हजे बद्रथी जाय म्हूण आशेवन कितलेशा लोकांचे हांवें नांव पाड केलां. दुसऱ्यांक कितेंय जाल्यार जावं दी, हांवें मात्र उंचल्या स्थानार आसाचें म्हूण हांव आशेलां गी. कोणी एकलो बरें काम करता तर ताका हांवें उत्तेजन दिलां गी. ह्या ताचें नांव पाड करून ताका त्या स्थानार तावन सकला घालूंक प्रयत्न केला. म्हजे थंय मगण्याचो स्पिरीट ना तर हेर सगळे म्हाका वायट दिसतात. हांव केवळ हांव आनी म्हजे म्हणल्या परिदे भितर आसता. जेजून मला जागे रावा आनी ताळणेंत संपटनाशे मागणे करा. जिवितांत सबार ताळण्यो येतात. त्या ताळण्यांचेर जैत वरिजे तर मागण्याचो आदार भोव गरजेचो. मागणे जावन आसा बळवंत हातेर हांवें जेजूचो मोग अणभव करूंक. जेजू तुका अन्याय जाल्यार तुवें सगळे सोंसले. म्हजे जिवितांत हांवें हेरांक गुन्यांवकार करूंक म्हाका सोडी नाका. म्हज्या उतरान करनेन हेरांचेर फिर्याद मांडिनाशे म्हजे खातीर आनी पेल्या खातीर सदांच मागोंक म्हाका बरें मोन दी. राज्य संदनाचे आनी हेरांक गौरव दिवचे जिवीत जियोंक आधार दी. जवाब,
सौम्या म्हाका बरें मोन दी. सौम्या म्हाका बरें मोन दी. हेरांचेर वायट फिर्याद मांडिनाशे. सौम्या म्हाका बरें मोन दी. हेरां विशीं वायट उलयना जावंक. सौम्या म्हाका बरें मोन दी. हेरां विशीं बरें उलोवंक. सौम्या म्हाका बरें मोन दी. म्हजे कश्ट मौनपणी सोसून व्हरूंक. सौम्या म्हाका बरें मोन दी. सदांच मागणें करून तुजी ससाय जोडूंक. सौम्या म्हाका बरें मोन दी. समा समजन आसता तीर्प दिनाशे. सौम्या म्हाका बरें मोन दी. सौम्या काकुळतामची कर. सौम्या काकुळतामची कर. सदैव मये मागता उपकार कनसे गायन म्हज्या कळसान कुसार मेल्याचे सुचे. दुसरें तेसांव जेजूच्या खांदार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सौम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगलो संसार. जेजून आपल्या जिवितान कितें सूख करूंक ना. पगार आमकां सडवण दिवचे खातीर तो कुरीस आपल्या खांद्यार घेता. बापा लागीं ताणें मागलेलें आनी त्या मागण्याच्या बळान आज तो बळादीक कुरीस आपल्या खांद्यार घेवंक ताका प्रेरण लाभलें. म्हज्या जिवितान हांव केवल संतोस्तान आसतना या हांवें मागल्लें बेगीनच मेळटना मात्र म्हाका समाधान आसता. मागल्लें सगळें तें दळास मेळा जाय म्हूण हांव चिंतां. जेन्ना म्हाका तें मेळना हांव निराशी जातां. जिवितान पिडा शिडा समस्यो कश्ट आनवरां तिरस्कार सलवणी मेळटना व्हडले कुरीसस म्हाका मेळ्ळे म्हूण चिंतां. जेजून देवाच्या पुतान तो कुरीस खांद्यार घेतलो. मनशां सैम घेतिल्ल्या म्हाका म्हजे जिणयेचे कुरीस बोज चड जातात. आनी एका वाटेन पळयल्यार म्हज्या खांद्याक येवंक आसचे कुरीस सुकोवन हांव ते हेरांक दिवंक पळयतां. म्हज्या एका चुकी वरवीं हांव हेरांक कुरीस दितां. हेरांचें बरेंपण लेखी नासतना सेवा करचे अवकाश आसल्यारय सुकोवन घेवन दुसऱ्यांच्या जिवितान कुरीस चडोवनूच वेता. म्हज्या जिविताचे ल्हान ल्हान कुरीस पुरपुरी नासतना हांवें स्विकार करी येतगी. ह्या हेरांकच हांवें एक कुरीस जावंक पावलां. कश्टांचे कुरीस मेळटना भावार्थान ते पयस करूंक जेजू लागीं हांवें मागलांगी. मागणें करतना एका सासवातींतलो भावार्थ म्हजे लागीं आसलो गी. जर तर भावार्थच ना तर हांवें कशें मागचें. मोगाळ जेजू, बापा लागीं मागून तुजो कुरीस तुवें स्विकार केलोय. म्हज्या जिवितान कश्ट आनवरांचे कुरीस म्हाका मेळटना दोळ्यांनी दुखां बरोवन देदेस्पोर हांव जातना तुवें मागिल्ले परी भावार्थान आनी बरवशान मागोवंक म्हाका शिकय. हांवें कुरीस वावयजे तर म्हजी कुशी जाल्यार ते मोगान स्विकार करून तुज्या कुशेक खालतीमान घालूंक म्हाका शिकय. जवाब: सौम्या देवाच्या कुशेक खालतीमान घालूंक म्हाका शिकय. सौम्या देवाच्या कुशेक खालतीमान घालूंक म्हाका शिकय. जिणयेंत कश्टां वयर कश्ट येताना सौम्या देवाचे कुशेक खालतीमान घालूंक म्हाका शिकय. जिणयेंत दूख बेजाराय येताना सौम्या देवाच्या कुशेक खालतीमान घालूंक म्हाका शिकय. सलवणी निरासपण मेळटना सौम्या देवाच्या कुशेक खालतीमान घालूंक म्हाका शिकय. पिडा गूण जायनातल्या वेळार सौम्या देवाच्या कुशेक खालतीमान घालूंक म्हाका शिकय. म्हज्या जिणयेचो कुरीस म्हाका चड जाताना सौम्या देवाच्या कुशेक खालतीमान घालूंक म्हाका शिकय. चिंतलें काम जायनातल्या वेळार सौम्या देवाचे कुशेक खालतीमान घालूंक म्हाका शिकय. सौम्या काकुळतामची कर. सौम्या काकुळतामची कर. सदैव माये मागता उपकार कणसाय खाय म्हज्या काळजां कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. तिसरे तेसांव जेजू पयले फावटी कुर्सा पंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ई सौम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगलो संसार. भरादी कुरीस चाटयांचे मार आनी कठीण वोत
ह्या परिस्थितींत आपलो कुरीस घेवन मुखार वेसो जेजू मनशा सैमाच्या पुरासणेन आनी अस्कत खायेन पडटा. शिसांनी आनी लोकांनी ताका सांडले. आज ताचे कुमकेक तशे बगलेन कोणी ना. लोकांच्या बरेपणा खातीर, तांच्या सोडवणे खातीर तो पडलो. तरी तशा बगल्याच्या मगण्याच्या बळान तो उठलो. आपले मिसांव संपूर्ण करूंक बापा लागीं ताणें मजत मागली आनी तो फुडें समकलो. जेजून म्हाका ताळणेन संपडान अशें मागणे कर म्हणले उतार हांवें कितले पाळ्ळा. जिवितांत मागणे करिनासतना कुडीचे अस्कतकायेक लागून हांव सुकोवन पडुल्ल्यो संगती नियाळ्ळ्या. जिवितांत कश्ट येताना, पिडा येताना, समस्या येताना आमी पडल्याव आनी आमकां हांतुतावन उठूंक साध्य ना म्हणली भोगणां येतात. आमच्यो कुडी घटमूट आसल्यारय त्यो बऱ्या भलायकेन दवरूंक मागणे भोव गरजेचे. मागणे खऱ्या काळजान केल्ले, पातयेनेन आनी मोगान करचे. पूण जिवितांत पातकां करन हांव मागण्यातावन पयस रावतां. हांवें पाताक केल्यारय ते म्हाका थोडे फावटी पाताक म्हूण भोगना. बऱ्यो करचो अवकाश होगडावन, पेल्याचो मोग करिनासतना, दुखयल्ल्यांक बक्षिनासतना, खऱ्या काळजान मागनासतना हांव परत परत पडटा. कुमसरांत पातकां सांगता पूण पातकाची दूख धरिनासतना परत परत तीस पातकां आदान पडटा. मोगळा जेजू, कुडीचे अस्कतकाये लागून आमी सुकोवन पडटना आमचे बोळ आनी सकत तुजा. भावार्थान तुजे लागीं मागूंक शिकय. जिणेच्या समस्यांच्या कुर्सापंदा हांव पडटना धैर्य सांडूंक म्हाका सोडिनाका. तुजे मिसांव मुखारून व्हरूंक तुवें मागण्याचे बोळ जोडिल्ल्या बरी हांवें म्हज्या जिवितांत मागण्याच्या स्पिरितान भरून म्हजी सर्व कामां करूंक म्हाका धैर्य आनी कृपा दी. जबाब: सोम्या म्हाका बक्षी. सोम्या म्हाका बक्षी. म्हजे पाताक वळखनातल्यांक आनी जिणी बदली नातलेल्यांक. सोम्या म्हाका बक्षी. पेल्याक दुखयल्या खातीर. सोम्या म्हाका बक्षी. कुमसाराचो सक्रामेंत पाळी नातल्या खातीर. सोम्या म्हाका बक्षी. मागणे करूंक आलसाय केल्ल्याक. सोम्या म्हाका बक्षी. भावार्थान आनी पातयेनेन मागनातल्या खातीर. सोम्या म्हाका बक्षी. भेसाचे कायदे पाळिनातल्याक. सोम्या म्हाका बक्षी. सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. सदैव मागता उपकार कणसाय काय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्या जेजूची. चवथें तेसांव. जेजू बेट्टा आपल्या दुखेस्त आवयक. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पाकेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगलो संसार. खंतीन आनी दुखान भरलेली मोरी जेजूच्या कुर्सा वाटेचे कश्ट देखता आनी मौन आनी शांतपणी जेजूक सांगात दिता. आपल्या जिवितांत देवान ताच्या पुताची आवय जावंक तिका विंचताना आपले सोम्याची साकन तुजे कुशे प्रमाणे म्हजे तें जावं म्हूण तिणें कबलात दिल्ली. तीस बास जेजूच्या मरणा पर्यंत तिणें पाळल्या. मोरी मागण्याची व्यक्ती नितळ आनी निस्कळटी जावन आसली. ह्या बळान आपणा तें जें कितें घडटा तें सर ती सोंसणिकायेन सोंसता. म्हज्या मोगान देवान म्हाका भुरगीं दिल्यान. म्हाका दिल्ल्या हर एका भुरग्याक हांवें समान रुपी स्विकार केलांगी. जावंक पुरो म्हजीं सर भुरगीं एकच सारकीं नान, तरी तांच्या सर्वां खातीर एकाच मापान हांवें मागणें केलांगी. आज म्हज्या आनी म्हज्या भुरग्यां मदलो संबंद कसो आसा? मोरये बरी देवभिरांतीन देवाच्या कुशेक खाल जावन जियोंक मागणें करूंक म्हज्या भुरग्यांक हांवें शिकयलांगी. म्हज्या भुरग्यांक बावडतान तीर करूंक मोरयेचे आदर्श हांवें घेतलांगी. जेजूची बरी वळख म्हजे जिणये वरवीं म्हज्या भुरग्यांक हांवें दिलांगी. आजकाल जेजूच्या वळखीच्या की चड हांव भुरग्यांचो फुडार शिकप हेंच आशेतांगी.
ट्युशनां एक्स्ट्रा क्लासी म्हणून आयताराचे म्हज्या भुरग्यांक दोतोर आनी मिसाक धाडूंकी हांव तयार ना. जर जिवितांत मागणें ना, जेजूची वळख ना, तर बरें काम फुडार जावन कितें फायदो. मोगाळ सोम्या काजारी बेस्विकार करतना म्हज्या भुरग्यांक क्रिस्ती बावार्थान वाडयता म्हूण हांवें भास दिल्ली. पूण आज ती पाळूंक हांव फाटीं पडलां. म्हज्या जिणयेन पयलें स्थान हांवें जेजूक दिजें. तशेंच म्हज्या बेसाची जबाबदारीपण म्हज्या भुरग्यांक मोरयेचे आदर्श घेवंक वागोवंक म्हाका आदार दी. भुरग्यां वयर शिकपाचो वत्तड घालिनासतना बरें मार्गदर्शन खरो मोग तांकां दिवन तांच्या काळजान भक्त देवबिरांत हांवें वपिशें, तशेंच मागण्याच्या बळान बरें कुटाम बांदून हाडूंक जाय आसची कृपा म्हाका दी. जबाब: मोरये तुजी ससाय म्हाका दी. मोरये तुजी ससाय म्हाका दी. म्हज्या भुरग्यांक बावार्थान आनी देवबिरांतीन वाडोवंक मोरये तुजी ससाय म्हाका दी. म्हज्या आवय बापायक मान आनी मोग दिवंक मोरये तुजी ससाय म्हाका दी. म्हज्या काजारी बेसान तीर रावोवंक मोरये तुजी ससाय म्हाका दी. तुजे आदर्श म्हज्या भुरग्यांक शिकोवंक मोरये तुजी ससाय म्हाका दी. कुटुंबाचो तेर सांगाता म्हणूंक मोरये तुजी ससाय म्हाका दी. कुटुंबां बऱ्याशे गुणांनी बांदून हाडूंक मोरये तुजी ससाय म्हाका दी. सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. सदैव माये मगताव कर कणसाय काय म्हज्या काळजा कुर्सार मेल्ल्या जेजूची. 25 दिसांव सिरणोसो सिमावन जेजूक खुरी स्वभावंक कुमो करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भगवेन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगलो संवसार. जेजू आपलो खुरीस व्हांवून मुखार पावना म्हणून शिपायांक कळतास. ते वाटेर वेच्या सिमांक जेजूचो खुरीस व्हांवूंक बोल करतात. ना कुशीन तरी वा शिपायांच्या भियान सिमांव जेजूक खुरीस व्हांवूंक कुमो करता आनी जेजूक थोडे सुशेग लाभशे करता. आमच्या भोंवतणी अशींच कश्टांची भोंवडां आमकां दिसतात. पूण म्हज्याच राटावालेंनी ह्या म्हजे निर्लक्ष्य वरवीं हांव तांकां कुमो करूंक मुखार सरना. म्हाका कित्याक हे पुरा कोणी दुसरी कुमो करून दित, म्हाका म्हजेंच काम जायतें आसा अशें हांवें चिंतलां. गरजेवंतांक कुमो करूंक हेरांनी म्हाका आपयतना म्हाका मेळिल्ले अवकाश हांवें बरेपणी गळसिल्ल्यात की. कश्टांच्या भावा भयणी थंय जेजूक दगचें मोन हांवें केलां गी. म्हज्या फिरगजेन सबार संघ संस्थे आसात. त्या संघ संस्थांनी बरी कामां करतना हांवें पयस रावून तांचे कोडी काडल्यात गी. ह्या तांचे संगी मेळून हेरांक कुमो करून सिरणोचो सिमांव जावंक प्रयत्न केला. जर तर मागण्याचे बोल म्हजे लागीं आसा तर हेरांक कुमकेचो हात दिवंक म्हाका सुलाभ जाता. म्हजो थोडो वेळ गरजेवंतांक दिवन कश्टतल्यांक एकसुऱ्यांक दुखेस्तांक मोगान आयकूंक तांची दूख हळू करूंक हांवें निरंतर प्रयत्न करूंक जाय. जर हांव हेरांचे कश्ट पळयता ते जाल्यार म्हाका म्हजे कश्ट तांच्या की उणे म्हूण बगतात. थोडे फावटी म्हजेच गर्वान आनी हंकार हेरांची कुमोक सयत हांव घेवंक तयार ना. म्हजे लागीं आसले हेरां लागीं वांटून घेवंकी म्हाका नाका. मोगळा सोम्या तुवें सांगलाय दिल्ल्यांत आमी घेता. म्हज्या जिवितांत म्हज्या पेल्याक बरें करूंक जायते अवकाश म्हाका मेळटा ना ते म्हज्या मोगा खातीर करूंक म्हाका आदार दी. जे मागण्यांत हांव मागतां ते करनेन करूंक म्हाका कृपा लाभय. म्हज्या पेल्या थंय हांवें करची ती मोगाची एक करणी तांकां थोडो सुशेग दिवंक सकून दी. हांव संतोशान आसतना म्हजो पेलोय संतोशपरीत जावच्याक हांवें पेसाडीशें कर. दुखांत आसच्या व्यक्तीक हांवें उलोवनचे एक मोगाचे उतर सयत संतोश दिवंक शकता. ह्या संवसारी पैनार मागण्याच्या बळान पेल्याची सेवा करूंक तांच्या जिवितांत खरो सिमांव जावंक म्हाका आदार दी. जबाब: सोम्या म्हाका कृपा दी.
सौम्या म्हाका कुरपा दी. पेल्याच्या गरजांक सदा पावोंक. सौम्या म्हाका कुरपा दी. मोगाच्या उतरांनी पेल्याक सांगात दिवंक. सौम्या म्हाका कुरपा दी. कष्टतल्या थंय तुका देखोवंक. सौम्या म्हाका कुरपा दी. हेरां खातीर सदां मागोवंक. सौम्या म्हाका कुरपा दी. हेरांच्या कुर्साक खाण दिवंक. सौम्या म्हाका कुरपा दी. सौम्या काकूळ तामचीक. सौम्या खाकूळ तामची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयसय काय म्हज्या काळजा कुर्सार मेल्या जेजू. 24 वेरोनिका जेजूचे मुखामोळ पुसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सौम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भाग्यवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगलो संवसार. जेजूचे मुखामळ घमान आनी रक्तान बुडिल्लें पळयल्ली दैरादीक स्त्री वेरोनिका मुखार सरता ती संवसाराचे गणने करिनासतना दैरान जेजूचे मुखामळ ती पुसता. ताचें प्रतिफळ जेजू तिका दिता. आज हांव हेरांचे कश्ट पळयतां. तांचे सुरसुरे म्हाका भोगतात तरी मुखार सरून धैर्यान कुमो करचें मोन म्हाका ना. हांव मुखार गेल्यार हेरां म्हजे विशीं कितें चिंतीत, हेरां म्हाका काले म्हणटीत, म्हाका सगळीं दुरसून उलयतीत गी. ती सर्व नकारात्मक भावना म्हजे मतीक येतात. जर हांव बरें करतां म्हूण म्हाका दृढ निश्चय म्हजे लागीं आसा तर हांवें संवसाराक भियोवची गरज ना. म्हजें मन कितें सांगता तें करूंक हांवें फुडें सरूंक जाय. आत्मीक वाडावळ हांवें भोगूंक जाय. थोडे पोटी कोणी हेरांक कुमो करूंक मुखार सरतना हांवें तांचे पांय ओडल्यात गी, तांची निंदा केल्या गी, तांचे विशयान नाका जाल्ल्यो खबरो करून तांच्या बऱ्या कामान आडखळ घाला गी. फिरगजेन बरीं कामां जातना पयस रावून बरें करतेल्यांच्यो कोडी काडल्यात गी. ह्या जाल्ल्या बरेपणाचो हांवें फायदो जोडूंक प्रयत्न केला गी. म्हाका म्हजेंच काम म्हजीच कश्ट चड जाल्यात. म्हाका पुरसोत ना ती पुरा करून दी. म्हाका तें पुरा नाका म्हणून चुकोवन काडलां गी. थोडे पोटी म्हजें तें एक रास मेळ्ळें पाताक मोसूर राग दवरून हेरांची पतकां हांवें मेजल्यान गी. हांव आरशाच्या घरांत आसतना दुसऱ्यांच्या घराक फातोर मारूंक म्हाका हक्क आसा गी. म्हाका कितेंय करूंक जायनातल्या वेळार दुसऱ्यांनी करच्या बऱ्या कामान तांकां तें काम करूंक मागण्याचो आदर हांवें दिवयेत. मोगाळ्ळा जेजू म्हज्या कश्टान सर्वांनी म्हजो मोग करीजे म्हूण अशें वाचचें की हेरांचो हांवें मोग करीसो. हेरांचो म्हाका समजूंक जाय म्हूण आसचें की हेरांक हांवें समजूंक म्हाका बुजवण मेळोंक जाय म्हूण अपेक्षा करच्या प्रास चड हेरांक बुजोवंक म्हाका शिकय. जशें सामोनिकान आपल्या कळनांतल्या मागण्या वरवीं आपल्या पुता आगोस्तिनांतय परिवर्तन हाडलें. जशें आमी आमच्या जिवितांत परिवर्तनाक कळनासतना मागोवंक आदार लाबय. संवसाराच्या नियमाक भियेनासतना कुमो करचे अवकाश मेळटना धैर्यान हेरांक कुमो करूंक आनी पेल्यातय तुजें मुखामोळ देखूंक फावो कर. जवाब सौम्या म्हाका धैर्य आनी बळ दी. सौम्या म्हाका धैर्य आनी बळ दी. कश्टतेल्यांक कुमो करूंक सौम्या म्हाका धैर्य आनी बळ दी. संवसाराची पर्वा करिनासतना सेवा करूंक सौम्या म्हाका धैर्य आनी बळ दी. हेरांनी दुरसाल्यारी बरीं कामां करूंक फाटीं सरणा जावच्या सौम्या म्हाका धैर्य आनी बळ दी. बरें करतेल्यांक पाठिंबो दिवंक सौम्या म्हाका धैर्य आनी बळ दी. वायट आसलेलें बरें करूंक सौम्या म्हाका धैर्य आनी बळ दी. सौम्या खाकुळतामची कर. सौम्या काकूळ तामचीक. सदैव माये मागता उपकार खंयसय काय म्हज्या काळजा कुर्सार मेल्ल्या जेजूची. 27 दिसांव जेजू दुसरे पावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगलो संवसार. आपणा थावन बरेपण जोडुली आपले उतार आयकून ताचो पाटलाव केल्लींच मनशा आज
काड ताका कुर्साय ताका म्हणल्यो उपराट्यो बोबो मरतना जेजूचे काळीज दुखांनी भरता. बोल उणें जाता, परत तो पडटा. पूण मोतींत मिसांव संपूर्ण करचो उद्देश आसतना बापा लागीं तो बोल मागता, उरता आनी फुडें सुमकता. मनशाच्या जिवितांत साबार तरांच्यो वडण्यो आनी पडण्यो येतात. मागले मेलनातल्या वेळार भरवोसो उणें जाता. मागणी पडटा आनी जिवितांत आमीच पडटा. ह्या सर्व पडण्यातावन वयर उठोवंक मागण्याचो खळनातल्या मागण्याचो आदार गरज. असाध्य असले साध्य करूंक देवाक मात्र साध्य. आमची सोसणीकाय भरवोसो तो परकिता. कोण आखेर पर्यंत तिरासनीन मागता तो जिवितांत जिखता. पूण मनुष्य जिवितांत आज पडणे सदांचे जाला. कुटुंबांत मागण्याक हांवें परतो वेळ दिला गी. म्हजी मागणी केवळ म्हणून वा दरवाड्यान म्हळ्यांत गी ह्या चिंतून समजून म्हळ्यांत. मागणे म्हळ्यार केवळ म्हाका तें दी, हें दी, ते कर, हे कर म्हणचें न्ही. मागणे जावन आसा देवा आनी म्हजे लागचे संबंद घट करचो. एका इश्टा परी देवा लागीं उलोवचें. म्हाका कितें जाय तें सर्व देव जाणा. रसलेलो देव पोसूंक जाणा. तर लेखावरती खंत हांवें कित्याक करी जाय. कश्ट येतना, समस्या येतना, जिणेचो खुरीस जड जावन ताचे पंदा हांव आडसतना खुर्साचेर दिश्ट घालया. जर जेजून देवाचो पूत जावन आसो न्ही ताची कुशी केली तर म्हाकाय तेंच आपोवणें लाभला. मरणा उपरांत जेजून जैत जोडले तर हांवें जिवितांत चलवणी येतना देवाक ह्या हेरांक दुरसान आसतना बागार मागण्याच्या स्पिरितान सर्व मोगान सोसूंक जाय. मोगाळा जेजोम्या, तुज्या जिवितांतले सर्व कश्ट मावनपणी सोसून बापाची कुशी केल्ले बरी हांवें जिवितांत देवाचे कुशेक खालतीमान घालूंक म्हाका शिकय. पडण्या वेली मागणे करून धैर्यान उठोवन मुखार सरूंक म्हाका वाट दाखय. म्हज्या केन्च्या उतरांनी पाड उलोवण्यान हेरांक धरणीक हांवें शेवटी नाशे म्हजी मोत उजवाडय. शेजाऱ्यांची केलकुलां करिनासतना तांकां कुमोकन तांच्या गरजांक पावोवन ती पडलेल्या कुर्सापंदातावन तांकां वयर उखलूंक कुमकेचो हात दिवंक म्हाका शिकय. तशेंच म्हज्या जिवितांत पातकां परत परत आदारी नासतना हांवें म्हज्या जिवितांत पडनाशें म्हाका सांबाळ. जवाब: सोम्या, म्हाका सोसणीक कर. सोम्या, म्हाका सोसणीक कर. म्हज्या जिवितांत सलवणी मेळटना सोम्या, म्हाका सोसणीक कर. जिवितांत निरासपण दोसतना सोम्या, म्हाका सोसणीक कर. हेरांनी म्हजे विशीं वायट उलयतना सोम्या, म्हाका सोसणीक कर. कुटुंबांत समस्या येतना सोम्या, म्हाका सोसणीक कर. कुटुंबांत सदांच समाधान आसा करूंक सोम्या, म्हाका सोसणीक कर. सोम्या, काकुळतामची कर. सोम्या, काकुळतामची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचेय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 8वें स्तेसांव. जेजू जेरुजलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगलो संसार. आपणा फाटल्यान आयलेल्यो स्त्रियो आपणाचे कश्ट पळोवन रडचें पळोवन जेजू कळवळटा. तो तांकां म्हणटा, तुमी म्हजे पासत रडनाकात, बगार तुमचे पासत आनी तुमच्या भुरग्यां बाळां पासत रडा. कसली बुजवणेची उतरां जेजूची. देवाचो मोग आनी मागण्याचें बळ आशिल्ल्यान मात्र ती उतरां त्या स्त्रियांक सांगूंक तुका साध्य जालें. आपणाच्या जिवितान इतले कश्ट आसतना हेरांक बुजोवंक जेजू कशें साध्य जालें. मागण्या मरिफात जेजून बापा लागीं सळावळ आनी खरो बांद आसा केलो.
बापान ताका दिल्ले मिसांव पूर्ण करचो ताचो शेवट जावन आसलो. ह्या संवसारान मादर तेरेसा ह्या साबार आसरे चलोवची व्यक्ती आपणाचे कश्ट लेखी नासतना हेरांक आसरो दितात. तांकां मोग दितात, बुजवण पाटयतात. म्हजे भोंवतणी लोक कश्टातना, बुजवण आशेतना एकच एक बुजवणेचें उतर हांवें तांकां दिलांगी. ह्या तांचे कश्ट तीं पळोवन दीत म्हाका कित्याक हेरांचो हुस्को. म्हाका म्हजेच कश्ट जायते आसात म्हूण मतीन चिंतलांगी. थोडे पोटी हेरांक दिवंक म्हजे लागीं कांयच ना तरी केवल एक मोगाची बुजवण दिश्ट एक मोगाचें उतर हेरांच्या जिवितान साबार बरेपण हाडूंक शकता. जेन्ना हेरांक बुजोवंक आमी एक मेट मुखार सरता तेन्ना आमचे जिवितान बुजवण मेळटा. ह्या संवसारी हांवें कितें तरी बरें केलां या म्हजे तावन हेरांक कितें तरी लाभलां म्हणली तृप्ती म्हाका आसता. ह्या केवल 4 दिसांच्या संवसारान हांकारान दौलतेन केल्लें सर म्हाका नासाच्या वाटेक पावयता. मोगान दयाळायेन करची करणी म्हजें बरेंपण मात्र लोकांच्या मतींत उरता. देवाक मेसवता तेन्ना म्हजें जिवीत देवाक भेटयलेली एक काणीक जाता. मोगाळा सोम्या ह्या संवसारान सर्वांनी म्हाका गमन दिजे म्हूण बगतना तें चिंताप काण उडोवंक मागण्याचो आदार हांवें सोदिचो कर. जें कितें म्हज्या ल्हान भावा भयणीक हांव करतां तें तुकाच हांव करतां म्हणलें चिंतून म्हज्या घरान शेजारा समाजेन हेरांक बुजोवचें बरें मोन म्हाका दी. कश्ट तेल्या खातीर मागोवंक तांचो तिरस्कार करिनासतना तांच्या जिवितान तांकां मुखार हाडूंक करपा लाभय. एक बुजवणेचें मोगाचें उतर सदांच म्हज्या जिबेर आशा कर. ह्या जिबेन सदांच बरें उलोवन हेरांक उत्तेजीत करची उतरां उलोवंक आनी सर्वां खातीर मागोवंक आदार लाभय. जवाब: सोम्या म्हाका उदार काळीज दी. सोम्या म्हाका उदार काळीज दी. म्हज्या पेलाक हांवें समजोवंक. सोम्या म्हाका उदार काळीज दी. म्हज्या उतराद्वारे हेरां थंय परिवर्तन हाडूंक. सोम्या म्हाका उदार काळीज दी. हेरांक बुजवण दिवंक. सोम्या म्हाका उदार काळीज दी. म्हज्या जिबेन सदां बरें उलोवंक. सोम्या म्हाका उदार काळीज दी. हेरांच्या पिडे विशीं मरणाच्या वेळार तांकां सांगात दिवंक. सोम्या म्हाका उदार काळीज दी. सोम्या काकुळटामची कर. सोम्या काकुळटामची कर. सदैव माये मागता उपकार कणसाय काय म्हज्या कालसा कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. नवेस्ते साव जेजू तिसरे पावटी कुर्सापंदा पडता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगलो संवसार. जेजू 2 पावटी तूं पडलोय तरी पडलो उठोवन मुखार तूं गेलोय. तुजे मिसांव संपूर्ण जावंक आनीकी थोडो वेळ आसा म्हूण तूं जाणा आसलोय आनी आतां परत तूं पडलोय. आज तुज्या कुडींत बळ उणें जाला, नित्रांनी तूं जालाय जाल्यार तूं धैर्य सांडिनाय. तुजी दिश्ट तुज्या बापाचेर आसा. तूं उठताय आनी फुडें समकताय. सोलवणीचेर तूं सैत वेले. पूण हांव हर एका कुर्से वाटे वेळार तुजे पडणे आनी परत तुवें उठोवन मुखार वेचें नियाळता. पूण हे म्हज्या जिविताक लागू करिनासतना परत परत पडता. म्हाका रसतना तुवें म्हाका सबार देणयांनी भरलाय. म्हाका दिल्ली देणी हांवें पारखूंक आनी ती उर्जीत करूंक मागण्याचो आदार आनी म्हजे प्रयत्न गरजेचे. पूण म्हजी आलसाय न्हीद संवसारी वसो हे करूंक सोडिना. हांवें आशिल्ले बेगीनच लाभाचें म्हणलो उद्देश म्हजो. पूण सकयल्या पावंडा तावन उंचल्या पावंडाक पावोवंक संवसारांत सबार आनी जायते प्रयत्न केला, मिनत केल्या, मागला आनी आज ते मनीस उंचल्या पावंडाक पावल्यात.
हांव म्हजी देणी उर्जीत करूंक प्रयत्न करिनासतना हेरांची उदरगते पळोवन तांचे खातीर मसूर पावलागी. तांची पुरा आस्त बदीक नाश जावन दी म्हूण तांकां शिराप घालागी. जर हांवें तांचे खातीर बरें मागलें तर आनी तांचे संगी बऱ्यान आसुल्ल्यो तर म्हजी उदरगत जाती न्हय गी. ह्या संवसारांत असो एक व्हडलो पाड गूण म्हळ्यार हेरांच्या उदरगतेन हेरांच्या बरेपणांत मसूर पावसो. हेरांतय मसूर पावतना म्हज्या मतीची पिडा चड जाता, हांव पिडेस्त जाता. हाचे बदलाक संतोश हांव पावता तर म्हज्याय जिवितांत संतोश वालता, नवेपण येता, म्हजेंय बरेपण जाता. आज हांव निचेव करया, हांव म्हज्या पेल्या खातीर मागतलो. हर एकल्यानी हेंच चिंताप चिंतल्यार कितल्या जाणांच्यो मागण्याचो आदार म्हाका मेळटा न्हय गी. सोम्या, संवसारांत जियेतना देवसरांची ताळणी म्हाका जायती येतात. बरें करच्या कडेन वायटाक ती ओडतात. जेजू, तुवें आरण्यांत मागणें करन देवसराच्या ताळण्या वयर जैत वेले. हांवें बरें करतना म्हाका येवच्या वायट ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक मागण्याचो स्पिरीत म्हजे थंय घाल. तुवें दिल्ली देणी पेल्याच्या बरेपणान गळसूंक, बरें करतना सलवणी मेलयल्ल्या वेळार भियेनासतना धैर्यान उठोवन मुखार वचूंक आदार दी. म्हज्या जिणेचो शेवट जारी करूंक मागण्याचे बोल म्हाका लाभय. जवाब: सोम्या, म्हाका जैत व्हरूंक शिकय. सोम्या, म्हाका जैत व्हरूंक शिकय. विविध ताळण्यो म्हाका दोस्ताना. सोम्या, म्हाका जैत व्हरूंक शिकय. मागण्या वेळार खोटो स्पिरीत म्हाका दोस्ताना. सोम्या, म्हाका जैत व्हरूंक शिकय. म्हाका मेळचे सर्व निंदा आनी टिका वयर. सोम्या, म्हाका जैत व्हरूंक शिकय. पातका वयर. सोम्या, म्हाका जैत व्हरूंक शिकय. म्हज्या पाड नडत्या आनी साळी वयर. सोम्या, म्हाका जैत व्हरूंक शिकय. सोम्या, काकूळ तामची कर. सोम्या, काकूळ तामची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयसय काय म्हज्या काळजा कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 10वें तेसांव जेजूचे आंग वस्तूर बळान काडटात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगलो संवसार. जेरुजलेमान जेजू प्रवेश जातना आपली आंग वस्तुरां धरणीन हांतुळ्ळलो लोक आज बळान ताचेच आंग वस्तूर काण ताका विणगो करूंक कारण जातात. परगट रितीन जेजूक अपमान करतात. देवाचो पूत जावन आशिल्ल्या जेजूक हें सर्व खंडन करियेत. पूण जेजू माऊनपणी सोंसता. देवाचो आनी मनशाकुळाचो मोग आनी ताच्या परगट जिणये वेळी केल्ले मागणे हें सर्वांक आदार जाता. देवान म्हाका ताच्या सारक्याचो आनी सुरपायेचो कण रचला. म्हजी कूड पवित्रात्म्याचें तेंपल जावन आसा. ह्या म्हज्या कुडीक मान आनी गौरव हांवें दिलां गी. म्हाका म्हजेच विशीं उपगूण भोगल्या गी. म्हज्या जिविता विशीं निरासपण भोगलां गी. हांवें खंयच्याकी प्रयोजन ना, हांव सोबीत ना, हांव चुरूक ना असलीं भोगणां आयल्यान गी. देवान म्हाका रचलेल्या उद्देशा खातीर देवाक हांवें अर्गां दिलां गी. ह्या म्हजें जिवीतच म्हाका जड जाल्ले बरीकन देवाक हर एक पटी हांव पुरपुरलां गी. म्हजी कूड म्हाका देवान दिल्लें देणें, त्या खातीर हांवें हर एका घडी मागण्यान देवाक अर्गां दिवंक फावो. ह्या संवसारी म्हाका दिल्ले मिसांव जारी करूंक कुडीची सोबाय गरज ना. बगार म्हज्या काळजाची सोबाय गरज आसा. बरें मोन गरज आसा. तीच म्हजी न्हीद सोबाय जावन आसा. थोडे पोटी म्हजी कुडी वरवीं हेरांक पातकाक वडूंक हांव कारण जालां गी. माणसुगेचे नेसान आसतना कुडीचे वेस भोगून हेरांची वायट दिश्ट म्हजेर पडोवंक कारण जाला गी. केवल फॅशना खातीर कुडीच्यो बोंगळस्थळ करतना सारकें न्हेसोवंक पांघरूंक नातल्या विशीं
एक दीस म्हणी चिंतलांगी, सडीत असलेले वस्तूर हेरांक वांटलांगी, म्हज्या उतरांनी हेरांक हांवें विणगी केल्यांगी, हेरांची सूख उक्त्यान सांगून तांचो मान काडलागी. मोगाळा जेजू, तुवें दिल्ली ही कूड सदांच पवित सांबाळूंक आदार दी. म्हज्या कुडीक तशेंच पेल्याच्या कुडीक मान दिवंक म्हाका शिकय. हेरांचो मान काडिनासतना बगार तांची सूख आसा तरी गुप्ती तांकां कळोवन तांचें थंय परिवर्तन करूंक म्हाका आदार लाभय. म्हजे लागीं सडीत आसलेलें वांटून घेवचें बरें मोन म्हाका दी. म्हज्या उतरांनी, करनेन आनी चिंतनांनी हेरांचो मान राखूंक कुमोग कर. म्हज्या खोटेपणाद्वारी हांवें संवसारांत विणगे जायनाशें बागार मागण्याच्या बळान तुज्या कुरपेचो शेलो पांगरूंक आदार लाभय. जवाब, सोम्या म्हाका आदार दी. सोम्या म्हाका आदार दी. म्हजे कुडीक मान आनी गौरव दिवं. सोम्या म्हाका आदार दी. म्हजी कूड पवित्र आत्म्याचें तेंपल म्हूण ओळखूंक. सोम्या म्हाका आदार दी. म्हजे लागीं आसलेले हेरां संगी वांटून घेवं. सोम्या म्हाका आदार दी. हेरांचो मान राखूंक. सोम्या म्हाका आदार दी. मनसुगेचें नेसाण नेसूंक. सोम्या म्हाका आदार दी. म्हज्या कुडीतावन हेरांक पातकांक वडिनाशें. सोम्या म्हाका आदार दी. सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. सदैव माये मागता उपकार कणसाय काय म्हज्या कालसा कुर्सार मेल्ल्या जेजूची. 11वें स्तेसांव जेजू कुर्सार खिलायतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बागेन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगलो संवसार. आपलो शेवटा जारी करूंक म्हाका सडवून लाभूंक आज सर्गा संवसाराचो सुमी 3 किल्यांचेर उमखलता. ताचे घायेल्ले हात विस्तारून दवरून ताच्या मोगा सवळेंत आमकां आरोवन धरूंक दुवाश येता. निष्ठूर शिपायांनी ते खिले ताका तोपतना ती दूख केदी वरती आसूंक जायत. त्या कश्टा वेळारी तो बापाक उलो मारता. शीण तो उसारिना, बगर खलतेपणी तो मागता, तशेंच खुर्सारतावन सर्वांक तो बक्षिता. आज म्हजे थंय म्हाका वायट आशिल्ल्या वयर फारीकपण घेवचो उद्देश मात्र म्हाका दिसता. जेजून सांगला, तुमकां दगदितल्या पासून मागा, पूण कोणी म्हाका दगदिल्यार आज म्हजो राग माथ्याक सडटा. ताचे खातीर बरें मागचे सोड ताका वायट जावं दी म्हूण हांव मागता. हेरांतावन कश्ट मेळटना म्हजे मौनपणाचे मागणे त्या मनशा थंय परिवर्तन करूंक शकता. सबार सांत सांतिणींनी आपल्या उतरांनी आनी खलतेपणाच्या बुकसानाच्या स्पिरितान सबार गटफात्रा काळजाच्यांकी परिवर्तीत केला. सोम्याचो मोग तांकां शिकयला. आपणे कश्ट बघून तरी हेरांक ती आधार जाल्यान. पूण हांवें म्हज्या उतरांनी कितले फावटी हेरांक खिलायला. द्वेष, राग, फारीकपण ही चिंतना सदांच म्हजे भवारीस आसतात गी. कोणे म्हाका उपकार केल्लो गी तांकांच हांवें वायट केलां गी. हेरांतावन 100 बरेपण जोडन ताचे तावन एक ल्हान सूख घडतना बरें सगळें विसरून हेरा संगी मेळोवन हांवें तांकां कुर्सायलां गी. मुखार बरें उलोवन तांच्या फाटल्यान तांचें नांव पाड करून तांकां खिलायलां गी. बरें केल्ल्यांक हर एक पावटीत खंय शिरकावन घालून तांकां कुर्सावचें म्हूण राखून आसा गी. हे रागाचे स्वार्थाचे संबंध म्हाका जेजूत तावन पयस करतात. मोगाळ सोम्या, तुज्या कश्टा मरणाक कारण जाल्ल्यांक बापा लागीं मागून तुवें बक्षिले. म्हज्या जिवितांतलो राग, द्वेष, मसूर पयस करून मोगाच्या आनी बोगसनाच्या स्पिरितान जिवंक म्हाका शिकय. म्हज्या पाड उतरांनी हेरांक खिलायनाशे बागार तांचे खातीर मागून भाव बांदावपणान जिवंक फावो कर. म्हज्या जिणेंत हेरांक दुखोवचो खिलो हांवें जायनाशे बागार हेरांतावन मेळिल्ले बरेपण स्विकार करूंक कुमो कर. जिवितांत जावचे निरास, खिंत बेजाराय विसरून मागण्याच्या बळान
तुझे ते म्हजो बांद घट करूंक आदार दी. जवाब: सोम्या, बोगसण्याचो स्पिरीत म्हाका दी. सोम्या, बोगसण्याचो स्पिरीत म्हाका दी. म्हाका वायट केल्ल्यां खातीर मागूंक सोम्या, बोगसण्याचो स्पिरीत म्हाका दी. कठीण राग येताना सोम्या, बोगसण्याचो स्पिरीत म्हाका दी. मोसोर द्वेष भोगताना सोम्या, बोगसण्याचो स्पिरीत म्हाका दी. म्हाका द्वेषितल्यां पासत मागूंक सोम्या, बोगसण्याचो स्पिरीत म्हाका दी. तुवें कुर्सार तावन सर्वांक बक्षिल्या बरी हांवें करूंक सोम्या, बोगसण्याचो स्पिरीत म्हाका दी. सोम्या, काकूळ तामची कर. सोम्या, काकूळ तामची कर. सदैव माये मागता उपकार कणसाय काय म्हज्या कलसा कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 12वें स्तेसांव. जेजू कुर्सार प्राण करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भाग्यवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगलो संवसार. बापान आपणाक दिल्ले मिसांव ह्या घडये संपूर्ण जाले म्हूण समजून जेजून बापाक उलो मारलो आनी बापा तुज्या हातान म्हजो आत्मो ओपून दिता म्हळें. मरणाच्या तणीर आसतनाय तो बापाक उलो मारता आनी कुशेन प्राण करता. मरण ससनाचो नास म्हूण चिंतिल्ल्यांक जेजू आपल्या मरण आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं ससनीक जिवीत बसयता. जीवन आनी मरण एका नाण्याची दोन कुशी आसले बरी. जल्मता तो हर एकलो मरता. हो संवसार नश्वर आनी सर्ग आमचे शाश्वत कर म्हणून जेजून आमकां दाखोवन दिला. मरणाच्या घडये आपल्या बापा इथंय अखंड पातयेणी आनी बरवसो जेजून दवरलो. मनशा कुळाचे बाचेवे खातीर बापाचे कुशेक खालतीमान घाल कुशेन आपलो जीव अर्पिलो. म्हज्या पेल्या खातीर आज कसलो त्याग करूंक हांव तयार आसां. म्हज्या कुटुंबान शेजारा आनी फिरगजगारां सांगता आज हांव मोगान जियेतां गी. हेरांक बरें म्हज्यान करूंक साध्य आसता गी. हांव म्हजी वाट, म्हजो जागो, म्हजी आस्त बदीक म्हणून वय घालून बसलां गी. म्हाका सगळें देवान दिल्लें पूण हांव एक वाहन वेसो तितलो मारूंक हेरांक सोडूंक तयार आसां गी. ओ जागो आस्त बदीक फाल्यां हांव मरतना म्हाका व्हरूंक जाता गी. म्हज्या मरणा वेळार केवल एक जोडी वस्तूर घेवन हेरांच्या खांदार मोर्न जावन वसजय. हांव मरतास कोणी म्हाका नांवान सयत उलो करतात, बागार मोर्न म्हणटात. तर मनशा चिंत ह्या संवसारान तुजें म्हणलें कितेंच तुजें न्हय. मेल्या उपरांत तुजो आत्मो मात्र उरता. बरें केल्यार सर्गार तुवें दिर्वें आसतलें आनी तुजी मातयेची कूड आंगास मातयेन कुसतली. पातकी जिणी सोड म्हजी जिणी बदलूंक बरी जिणी जिवन पेल्याक सांगात दिवंक मेळिल्लो हर अवकाश बरो गोळसूंक प्रयत्न करया. मोगाळा सोम्या, तुवें पुनर्जीवन जावन आमकां नवो बरवसो दिलोय. म्हज्या जिवितान हांव जिवंत आसतना हेरांच्या जिवितांत उजवाड फांकूंक दिवो जावं शेकर. म्हजे खातीरच हांवें दास्तान करच्या प्रास हेरां सवें वांटून घेवंक शिकय. म्हज्या जिवितान म्हाका मेळिल्ल्या 4 दिसांनी हेरां खातीर त्याग करून सॅक्रिफायस करून म्हजें जिवीत तुका भेटोवंक म्हाका कृपा दी. हांव मरोवन दोळे दमतस म्हाका तुज्या गोपान शाबीत घे. बऱ्या मरणाची तयारी हांवें करून एक दीस तुज्या सांगाता ससनाचें सूख भोगूंक म्हाका फावो कर. जवाब: सोम्या, म्हजो बरवसो बळवंत कर. सोम्या, म्हजो बरवसो बळवंत कर. अवचित अवघडां घडतना सोम्या, म्हजो बरवसो बळवंत कर. घरान अवचित मरण येतना सोम्या, म्हजो बरवसो बळवंत कर. देवा थंय बावट दंडळतना सोम्या, म्हजो बरवसो बळवंत कर. जिणयेन सलवून जिवीत नाका म्हूण बगतना सोम्या, म्हजो बरवसो बळवंत कर. मागल्ले मेळनातल्या वेळार
सुम्या म्हजो बरवसो बळवंत कर. सोम्या काकुळतामची कर. सुम्या काकुळतामची कर. सदैव माये मागता उपकार कणसाय काय म्हज्या काळजा कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 13वें दिसांव जेजूची कूड मोरयेच्या उस्क्यार दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बागेन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगलो संसार. ल्हान बाळ जावन मोरयेच्या उस्क्यार खेळिल्लो जेजू आज तिच्या उस्क्यार निर्जीव कूड जावन आसा. देवाळांत सिमियावन केल्ली प्रोफेसी मोरयेच्या जिवितांत नीस जाली. पूण देवाच्या कुशेक कल्तीमान घाल्ली मोरी कितेंच टिका करिनासतना, भावार्थ सांडिनासतना आपले कश्ट बापाक भेटोवन दिता. देवा लागीं ती मागता आनी आपल्या पुताच्या कश्टांत सहकार आनी प्रोत्साह माऊनपणी दिता. जेजूचो शेवट ती खरेपणी जाणा आसली. देवाच्या योजनाक मोरी खालतीमान घालता आनी खालतेपणान सगळे स्वीकार करता. म्हज्या जिवितांत कश्ट येतना बापा तुजे कुशे फरमणे जाव म्हूण हांवें म्हळांगी. या हांव देवाक दुर्साला. ल्हानतावन मोगान पोसली म्हजी भुरगीं आज म्हाका मुखार उलयतात. म्हाका पळयतना घाव राव दिनात. असली गडितां घडतना म्हजे कश्ट हांवें देवाक समर्पिल्यात की. सर्व त्याग करून म्हाका ल्हान व्हड केल्ल्या म्हज्या आवय बापायक हांवें मान दिलांगी. आज हांव सोबीत दिसतना तोंडार मिरयो पडली म्हजी वडिलां म्हाका घरांत कुरीस जावंक पावल्यांत गी. मोगान हांवें तांची सेवा केल्यात गी. ह्या गाळी शिराप दिवन तांकां केन्ला. आसाबार तरणाटी आपलो बेस विजून काडूंक कश्टातात. काजार नाका, भुरगीं नाकात, केवळ पयशे, संतोष आनी इश्टागत इतले मात्र तांकां जाय. ह्या वेळार तांच्या आवय बापायचे दूख कश्ट तांणी देखल्यान गी. देवान हो संसार मुखारूंक आमकां रचले. आज थोडी काजार जावन आसल्यारी देवान दिल्ल्या भुरग्यांक गर्भांतच मोर्शे क्रूरपणाक देवल्यान तर हेर थोडी पिडेंत आनी अवघडांत आपल्या भुरग्यांक होगडावन निराशी जाल्यान. आमच्या भुरग्यांक मोगान तिदवूंक वायट सवयांक बळी जातना मोगान तांकां पाटी हाडूंक मोरयेची ससाय मागया. मोगाल सुम्या मोरयेक तुवें संसाराची आवय करून दिल्याय. मोरेन आपल्या जिवितांतले कश्ट सर्व बापाक भेटोवन दिवन धैर्यान जिवीत सरलेल्या बरी सर्व आवयांक बेसाव दी. तांच्या भुरग्यांनी बरो फुडार जोडून तांच्या उतार प्रायेर तांकां आदार दिसो कर. भुरग्यांच्या अवचित मरणा निमती निराशी जाल्ल्यांक मागण्याचे बोळ लाबय. मागण्या वरवीं जेजू थंय भरवोस दवरून मोरयेचे आदर्श घेवंक आदार लाबय. ल्हानपणार तावनूच भुरग्यांक मागण्याची रूच दिवंक, देवाचे उतार वसूंक प्रेरण दिवंक आनी जिणेंत तुजेर सदांच भरवोस दवरून जिवितांतले हर एक घडये तुजो आदार मागोवंक सर्व आवय बापायक आदार दी. जबाब: आमचे पसोत विनंती कर मोरये. आमचे पसोत विनंती कर मोरये. देवाच्या कुशेक सदां खाल जावंक आमचे पसोत विनंती कर मोरये. भुरग्यां बाळांचे देणे मोगान स्वीकार करूंक आमचे पसोत विनंती कर मोरये. आमच्या भुरग्यां तावन वा वडिलां तावन मोग मेळोवंक आमचे पसोत विनंती कर मोरये. कुटुंबांत मागण्याक प्रमुख स्थान दिवंक आमचे पसोत विनंती कर मोरये. भाग्यवंत कुटुंबाची ससाय घेवंक आमचे पसोत विनंती कर मोरये. सुम्या काकुळ तामची कर. सोम्या काकुळ तामची कर. सदैव माये मागता उपकार कणसाय काय म्हज्या काळजा कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 14वें दिसांव जेजूक निके पितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगलो संसार. देवान जेजूक दिल्लें मिसांव आतां संपूर्ण जालें. जेजू सर्व कस सोसून मरणाचेर जैतेवन जालो. देवाच्या योजनाचें जैत जालें, मागण्याचें जैत जालें,
ताळण्यांचेर वायट सक्त्यांचेर जेजून जैत वेलें आनी आपल्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं नवो बरवसो आमकां दिलो. जशें गोवांचो कण मातयेन पडल्यार मात्र फळ दिवंक शकता, तशें तुवेंच तुका मनशा कुळा खातीर अर्पून नवो जीव दिलोय. मरण जिविताचें अंत्य न्हय, बगार नव्या जिविताची वाट म्हूण तुवें दाखोवन दिलें. तुज्या ह्या संवसारी पयणा वेळी खावणे तावन कुर्सा पर्यंत बापाची कुशी तुवें केली. ती कुशी जारी करूंक मागण्याचो आदार तुवें घेतलोय. हर एक असर्ये वा हेर कामां बापा लागीं मागूनच तुवें केल्ली. देवान म्हाका जिविताचें देणें दिवन ह्या संवसारी धाडलेले हर एक नवो दीस देवाचें देणें जावन आसा. देवान म्हाका दिल्ल्या हर एका दिसा खातीर हांवें देवाक अर्गां दिलांगी. म्हज्या जल्मा दिसा केवळ संवसारी संगतीन मग्न जालांगी. या त्या जिविताच्या देण्याक देवाचो पयलें काळजां तावन उपकार बावडला. जेजून सर्गार सोडून वेताना पवित्र आत्मो आमचे मजतदार जावन दिल्लो. ताणें ताच्या 7 देण्यांनी आनी 12 फळांनी आमकां भरल्यान. ह्या संवसारी जिणयेन ती 12 फळां हांवें हेरां संगी वांटून घेतल्यार वा त्या प्रकार जिवीत जियेल्यार सर्गी वाटेन हांव समकोवंक शकता. पूण हांवें त्या 12 फळांचो उपयोग केला गी. मोग, संतोष, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेंपण, उदारपण, बोळेंपण, विश्वासपण, माणसुगी, मीत आनी निस्कळपण हीं फळां हेरां संगी म्हजो बांद घट करतात. हें खरेंपणी हांवें पाळयेत गी. जर संवसारांत हांव बरी करणी करतना मोग संतोष वांटिना तर म्हाका सर्गींचें राज कशें लाभतलें? थोडे पटी हेरांचे उलोवणे सयत आयकूंक वा तांचे लागीं उलोवंक म्हाका म्हजो स्वार्थ सोडिना तर हांव जीव आसुनी कितें फायदो? मोगाळा सोम्या, एक दीस म्हाकाय मरण येता म्हणलें सत जाणा जावंक शिकय. सोम्या, तुजे खातीर ह्या संवसारी हांवें जिवंक, वावरूंक, मरोंक आनी सर्गीं पावोवंक म्हाका कृपा दी. दोळ्यांक दिसच्या मनशाचो मोग करूंक, सर्वां लागीं मोगान उलोवंक, कश्टांतल्यांक आनी गरजेवंतांक पावोवंक म्हाका आदार दी. क्रिस्ताच्या मावल्यांनी बरोवन, क्रिस्ताच्या मेटांनी चलोवन धैर्यान हांव क्रिस्तांव म्हणचे तसलो भावार्थ म्हाका लाभय. ह्या संवसारी पयण सांपोवच्या वखता बरी जिणी जियेल्या म्हणली तृप्ती घेवन समाधानीन सर्गा राजा फावोवंक म्हाका फावो कर. जवाब: सोम्या, सर्गी वाटेन चलोवंक कुमोग कर. सोम्या, सर्गी वाटेन चलोवंक कुमोग कर. तुज्या प्रेरणान जियोंक. सोम्या, सर्गे वाटेन चलोवंक कुमोग कर. बऱ्या मरणाची तयाराय कर. सोम्या, सर्गी वाटेन चलोवंक कुमोग कर. क्रिस्ती मावल्यांनी भरलेलें जिवीत जियोंक. सोम्या, सर्गी वाटेन चलोवंक कुमोग कर. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो दवन. सोम्या, सर्गी वाटेन चलोवंक कुमोग कर. ह्या संवसारी बऱ्यो करण्यो कर. सोम्या, सर्गी वाटेन चलोवंक कुमोग कर. जिणये शेवट जोडूंक. सोम्या, सर्गी वाटेन चलोवंक कुमोग कर. सोम्या, काकुळटामची कर. सोम्या, काकुळटामची कर. सदैव माये मागता उपकार कणसाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्या जेजूचे. निमाणे मागणे. जॉर्दन न्हंय तडीर पवित्र स्नान घेवन आराम जाल्ले जेजूचे मिसांव कळवरच्या दोंगरार संपले. मरणाक जेजूचेर जैत व्हरूंक जावंक ना, बगार मरणाचेर जेजून जैत वेले. मरणा उपरांत जिवंतपण आसा म्हणले 7 उगडापे जाले. 2025 वर्सां पयले जेजू ताची कुर्सा वाट समखल्लो. ताचे कश्ट थंयसरच संपले. आज हांवें म्हजे जिणेची कुर्सा वाट समकूंक आसा. आपल्या कुर्सा वाटे वेळार जेजून बापाचे कुशेक खालतीमान घालूंक, मागणे करूंक, मावणपणान आनी सुस्निकायेन सर्व सोसूंक, हेरांक बुजोवंक, गरजेवंतांक कुमोग करूंक हे शेगूण आमकां शिकोवन दिल्यात. जर हांव हे शेगूण म्हज्या जिवितांत पाळटा तर
म्हणजे जिणेक खरो अर्थ लपतलो. जेजून समकल्ली कुर्सा वाट सार्थक जातले. जेजून आशिल्ली मनशां जिणी जियोंक देवाचे उतार आमकां प्रेरण. सदांच देवाचे उतार वचून गुंडायेन तसो नियाळ करून मागण्याचो व्यक्ती जावन त्या प्रकार आमची जिणी रुपीत करूंक देवाचो आदार मागया. म्हजें जिवीत देवाचे वर्ते देणे म्हूण म्हाका जावन आसा. म्हजें जिवीत एक फुलां सारकी सोबोवन धुळींत पडोवन वेच्या पयले देवाक मानवल्ले मोगाचे जावन करूंक प्रयत्न करया. आमी मरतना सगळे फोंडांत दमता बरेपण मात्र हांगा उरता. देखून ह्या संवसारी पयनार आमकांच आमी जेजूक भेटोवन दिवया. ताचो सांगात इश्टागत अनुभव करया. भावार्थान थिरासणेन मागया आनी संवसारी ह्या पयनार जिवीत एक खरें बलिदान जावन बापाक भेटोवन दिवया. पाप साहेबाच्या इराद्या पासोत. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आंबूक शिताव तशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नामान मरे कृपेन भरले सोम तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजी खुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशा आदी तशी जाता आनी सदां सर्वदा. आमेन.